म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आज पत्रकार परिशद आपोवपाचें कारण म्हणल्यारूच 13 तारखेक आमचे कला अकादमीच्या दिनानाथ कला मंदिरच्या सभागृहात बरोबर 3:37 मराठी नाटक सादर जाल्लें आशिल्लें पुरुष. आणि त्या नाटकाच्या संदर्भात जवळजवळ 4:40 एक अकस्मात लायटीचो फ्लिकरिंग जावपाक लागले आणि तदनंतर बरेचशे काही गोष्टी व्हिडिओज पत्रकारांचो रिपोर्ट म्हणजे सगळे काही गोष्टी आमच्या लक्षात आयले नंतर हांव त्या दिसा गोंयांत नाशिल्लो, ऑफिशियल कामाक लागून हांव भायर गेल्लो आशिल्लो. ज्या वेळाचेर म्हाका हें कळ्ळें त्या वेळाचेर हांवें म्हजे मेंबर सेक्रेटरी इन्स्ट्रक्शन दिले, डायरेक्शन्स दिले की जो इन्सिडंट कितें घडिल्लो आसा ताचो टोटल रिपोर्ट एक म्हाका 2 दिसां भितर दिवचो. आणि मध्यंतरी एक दीस हॉलिडे आसल्या कारणान म्हणजे काल तो 16 तारखेक तो एंटायर रिपोर्ट आमचे टेक्निकल जी टीम जी आसा आणि आमचे मॅनेजर्स जे आसात किंवा इंजिनियर्स जे आसात तांच्यांनी सगळ्यो ह्या गोष्टीचो कितें विशय जाल्लो आसा सविस्तर रिपोर्ट म्हाका दिल्लो आसा. आणि हांवें एक प्रेसाक किंवा 2 वाहिनीक हांवें म्हणिल्लें नाशिल्लें की जो पर्यंत रिपोर्ट येना, कारण तो टेक्निकल ग्लिचीस आशिल्ले तो पर्यंत हांव कांय उलोवपाक शकना. आणि त्याच अनुषंगान आज ब्रीफ करपा खातीर त्या इन्सिडंटाचे क्लेरिफिकेशन दिवपा खातीर हांव तुमच्या मुखार आसात. म्हजे बरोबर उपस्थित आसात म्हज्या कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री अरविंद कुटकर आणि आमचे कला अकादमीचे मॅनेजर श्री सुशांत नायक. जसो रिपोर्ट दिला तसोच हांव तुमच्या मुखार सादर करता. द लाईट फ्लिकरिंग इन्सिडंट that took place on 13/4/2025 is very unfortunate. Prima facie, it is not due to the human error and it is only because of the technical problem cropped in the stage lighting system. Currently, the entire light system in Dinanath Mangeshkar Kala Mandir is made up of LED lights manufactured by Canara. These LED lights are connected in a looping circuit, which means each light is connected in a chain. Even one light in this series has a fault, it can cause problem in the entire circuit and leads to all lights malfunctioning. The maintenance of the present lighting system is done by the contractor under the defect liability period under contract with the PWD. We understand that the service and the maintenance is being done by the contractor periodically. On 13/4/2025, the Marathi play Purush started at 3:37 p.m. without any problem. However, at around 4:40 p.m., one of the stage lights started flickering and subsequently all stage lights started flickering. The light operator of the production and senior technical assistants of the Kala Academy tried to fix this problem from the console, however could not fix it. The light technician realized that the error is in the system and the play had to be halted for 10 minutes, which later was resumed by way of providing halogen lights. Fixing this problem with the lights was also not possible as the play was ongoing and the stage had a full setup which posed obstruction for lowering the light battery and also would have consumed time in checking each and every light on the way. After the play, the entire light bottom was lowered and thoroughly checked. It was found that one of the blinder light was having an error. The technical team immediately bypassed this blinder light through a loop and lighting system was restored to normal. We have communicated this incident to the PWD, thereby requesting to direct the contractor to get the lighting system thoroughly checked by authorized service personnel.
Kala Academy also has decided to have an alternate backup plan in order to overcome such situation with a more reliable tungsten filament lighting system. Kala Academy has also communicated the shortfalls in the existing light system to the PWD, requesting them to rectify and upgrade the lighting system as per the requirements. PWD is already working on it. The existing lighting system will be upgraded in view of the inputs given by the Stagecraft and Lighting Committee and also the Task Force Committee. Second, the production used its own sound system and did not use the Kala Academy setup provided by the Kala Academy. In this regard, the on-duty sound operator, Shri Amarnath Naik, confirmed the following. All characters in the play used the lapel microphones. That means wireless mics worn on the body. The play's technical team brought and used their own sound mixer to control the lapel mics. Additionally, they installed 2 powered speakers at the front of the stage facing the audience. However, their entire system was connected to public address, that is called PA system of the Kala Academy Theatre. हो आजचो जो विषय जो आशिल्लो त्या संदर्भात आम्ही तुमच्याकडे मांडिल्ले आसा. परंतु 2 गोष्टी हांव हायलाइट करपाक सोदता की पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान आणि व्हिडिओतल्या माध्यमांतल्यान थंय आमचे टेक्निकल टीम किंवा टेक्निकल स्टाफ कोणूच नाशिल्लो ही अत्यंत चुकीची गोष्ट जावन आसा. कारण म्हजो टेक्निकल स्टाफ जो आशिल्लो तो आमचे कंट्रोल बॉक्स जो आसा आणि त्यांचो जो लाईट ऑपरेटर जो आशिल्लो आणि साऊंड ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑर्केस्ट्रा बिटांक बशिल्लो आशिल्लो. आमचो लाईट ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑडियन्स लाईट ऑपरेशन करता आणि ती बंद करता किंवा हय ताजे बरोबर आशिल्लो. आणि दुसरी गोष्ट ताणी जे म्हणिल्लें जे आसात आमी कला अकादमीचो साऊंड वापरना हे अत्यंत चुकीचे विधान जावन आसा. आमचे गोयचे कलाकार महाराष्ट्रांच्या विविध रंगमंचाचेर चडिल्ले आसात आणि स्वतः एक आर्टिस्ट ह्या नात्यान हांवूय तुमकां ते सांगपाक सोदतां. बरेचशे जाणांक कन्फ्युजन आसतलें. हांवें म्हणिल्लें आसा की प्रत्येक आर्टिस्टान लेपल मायक किंवा कॉलर मायक वापरला आसात. ज्या वेळाचेर आमी सुद्धा नाटक घेऊन भायर वतात त्या वेळाचेर आमी सुद्धा आमचो स्वतःचो कॉलर मायक आणि बाकीचो सगळो तो थिएटर जो साहित्य जाय पडटा आमी घेऊन वतात कारण आमकां ताका संवय आसता. हेजो अर्थ आमचे कडेन कॉलर मायकूय आसा बाकी सगळें आसा बट दे हॅव यूज देअर ओन आणि 90% ऑफ द प्रोडक्शन युजिंग देअर ओन कॉलर मायक सो दॅट दे आर फॅमिलियर विथ दॅट सिस्टम. आणि म्हणूनच 2 गोष्टी तांच्यान जे म्हणिल्ले आसात आणि आमचे जे एलिगेशन जे आसात ते फॉल्स आसात. म्हजे टेक्निकल जे भुरगे जे आसात दोन्ही आशिल्ले तांकां हांवें तुमच्या मुखार हाडिल्ले आसात. तातूंत भितर अंकुश आशिल्लो, अमर आशिल्लो, रामदास आशिल्लो आणि नारायण हो सुद्धा हेल्पर त्या दिसा त्या नाटकाच्या माचे कडेन विंगेन भितर आशिल्लो. आता एकंदरीत हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो की जे कला अकादमी आपले स्वतः आवय अशें म्हणटात. ज्या कला अकादमीचे एक 2 मिनटाचो विषय त्याचे फाटल्यान व्हेरी नेक्स्ट डे आज 17 तारीख 14 तारखेक म्हाका दिसता तुम्ही जर एखादे प्रेस रिपोर्टर जर आमचे युगनायकाचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी केल्ली आसली बरोबर 10:30 वरांचेर आणि सांजे त्याच माचयेचेर नाटक जाल्लें आसा आणि आमी तातूंत भितर कांयच बदल घेवना. फक्त जो बायंडर जो आसा तो आमी बायपास केल्लो आसा. हो फक्त एक टेक्निकल एरर आशिल्लो. इट इज नॉट अ ह्युमन एरर. हेच तुमकां आमच्या मुखार सांगपाचें आसा. हांव इतलेंच सांगतलो वता. खास करून जर शरद पोंक्षेक एखादें जर मराठी या कोंकणी जर कळना जाल्यार हांव इतलेंच म्हणटलो आदरणीय शरद पोंक्षे साहेब तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. थँक्यू. सर त्यांनी म्हटलं 4 फावटी त्यांनी उलो केलो स्टेजीर रावन तांकां कोण अटेंड करपाक कोण येलो ना म्हटलं. आता आमचो टेक्निकल हो अरुण आहा
आता तेन कोणाक उदो मारलो कितें मारलो तेजो जो एसिस्टंट जो आसा तो एसिस्टंट सांग रे तुका कितें इन्सिडंट आसता तुमचे मुखार सांग कितें आसलो हांवें ताकाच हाडला फाल्यां सकाळी ते जावपाक जाय 4 फावटी कोणाक उलो मारलो तें म्हाका कांयच खबर ना लायट पिकार जाली न्ही तेन्ना हांव वयर मेन लायट कित्याक शटडावन घेता म्हणटा पळय कॉम्प्युटराचेर कशें करून पळोवया म्हणलें अशें जालें तें हांव रोखडोच गेला तशें ना अशें ना फक्त हांव तेजे कडेन कित्याक तो कितें सांगता पळय तें आयकोंक रावना हांव म्हाजें काम करीत गेलो म्हणजे त्या टायमार कितें प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय न्ही इन टर्म्स ताका सांगपाक जाय की आपूण आपले जे ड्युटी जी आसा तो प्रॉब्लेम जो जाल्लो आसा तो सॉल्व करपा खातीर ही वॉज एकंपनी विथ इट्स ओन प्रोडक्शनाचो जो टेक्निकल असिस्टंट जो आशिल्लो आमी एक गव्हर्नमेंटान आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आशिल्ली जुलय इन द 2024 आणि त्या कमिटीन तातूंत भितर आमचो कला अकादमीचो टेक्निकल स्टाफ आशिल्लो आणि बाकीचे आमी भायल्यान घेतलेले आशिल्ले तातूंत भितर आशिल्ले श्री गौरीश भगत श्री सुशांत नाईक निलेश महाले सतीश गावस रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ PWD अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टर हे आमी ऑलरेडी तांकां बाबा कितें आमकां आनी शॉर्टफॉल आसात जर एखादें दिसलें BOQन भितर आमी पयलू कितें घातिल्लें आशिल्लें आणि ते जर आनी कितें जाय आमकां रिवायव करपा खातीर त्या संदर्भात एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली आणि ह्या कमिटीन एंटायर रिपोर्ट दिलो एंटायर रिपोर्ट दिले नंतर म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चरान एंटायर रिपोर्ट विषय येयलो कमिटी तेन्ना टास्क फोर्साक PWDच्या लोकांनी सांगले की याची कमिटीच कॉन्स्टिट्यूट जावना म्हणून टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन जेन्ना गेलो आणि जेन्ना सीएमान विचारले की PWDच्या ऑफिसरांक की अशी जाल्यार ती जावना म्हणून सांगले आर यू अ रिपोर्टर हय गोमंतकाचो ना कार्ड ना म्हजे कडेन माहित हाव यू कॅन इज देयर एनी गोमंतक रिपोर्टर ओवर हियर ना म्हाकाच धाडला गोमंतक टीव्ही तो गोमंतक टीव्ही मागीर आनी कितें म्हणजे ना पूण म्हाका विचारपाचो एक्चुअली कशें पळय हांव गोमंतकाचो रिपोर्टर म्हणून आमी एक फक्त तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आमी कॉन्स्टिट्यूट कमिटी केल्ली आसा मोर फीडबॅक ऑन दीस आय कॅनॉट कमेंट पण अशें जाल्लें आणि बरें जेन्ना जुलयन जाल्लें जाल्यार जुलयन ही जाल्ली जाल्यार आतां पर्यंत कितें घेतल्या तेणी म्हणटात तेंचो सिस्टम कितें घातलो तेंचे हाव कॅन इट वर्क विथ युअर सिस्टम तुमची कितें सिस्टम साऊंड सिस्टमाच्यो ना इट इज घेतली आता कशें आसा न्ही आता हो साऊंड सिस्टमाचो विशय आसा एक्चुअली आमचे कडेन ऑलरेडी इन हाऊस आहा इन बिल्ड आहा पण काही जण आपले LED लायट्सान प्रॉब्लेम केला आता एक ब्लाइंडर जो आसा तो ब्लाइंडर एक ताका फॉल्ट मेळ्ळो टेक्निकल सिस्टम बरोबर आसा म्हणून तुम्ही सिस्टम बरोबर लाईट सिस्टम आसा जी नाट्यग्रह म्हणून आहा त्याच्या खातीर सिस्टम बरोबर आसा हो प्रश्न टास्क फोर्साचे कमिटी ना हो प्रश्न कित्याक LED वापरिनात आणि हेच तुमकां कमिटीनी सांगलां म्हणजे ह्या जी कमिटीन तुम्ही जी कमिटी केल्ली त्याचो रिपोर्ट जो येयला तो रिपोर्ट हांवें वाचला त्या कमिटीन खबर ना म्हाका कांय खबर ना सर तुमचे इश्यूज आसा न्हू माझे इश्यू ना तुम्ही जर प्रेस आसा न्हू प्रेस आसा न्हू जाल्यार तुम्ही एक ID कार्ड दाखया आमकां आमी प्रेस म्हणून मागीर आमचो जर तुम्ही ना न्हू जाल्यार तुम्ही मागीर उचलू शकता आफ्टर प्रेस तुम्ही विचारू शकता आमच्या मदीं कितें की आतां आमी प्रेस म्हणून येयला खुफुसांव जाता की आमी आतां प्रेस म्हणून गोमंतकाचो रिपोर्ट ID दाखया एक ID दाखया आमी प्रेस म्हणून ID ना म्हणजे जर आसा जाल्यार एरर म्हणून येयलो LED लायट्स एक फुल ते आता सेपरेट करपाक ना आमी स्प्लिटर्स आमी म्हणते रिपोर्टान आमी ऑलरेडी मेन्शन केल्ले आसात आमचो जो बसयला पाहिजे कितें एक्झॅक्टली एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो BOQ भितर नाशिल्लो कळ्ळें न्ही जे मागीर आमची कमिटी आमकां एक्स्ट्रा आणि लायट मोर इफेक्टीव करपा खातीर आमकां थोड्योश्यो काही गोष्टी जाय त्या संदर्भात PWD ऑलरेडी आमी केलेले वॉरंटी पिरियड आसा आता हे दोन गोष्टी आसात तुजे कितें म्हणटा पळय डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसता तातूंत भितर आमी कोणाकूय हाडलो आमी ती नाल्यार फाल्यां सकाळी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड इज नल अँड वॉइड जातली कळ्ळें न्ही हो विशय आहा म्हणून थोड्योश्यो काही गोष्टी आमचे कडेन ब्रेक आसा डेफिनेटली आमी ज्यो काही गोष्टी ज्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो आमी सगळ्योच काही गोष्टी
हय आफ्टर इनोव्हेशन हे फर्स्ट टाइम म्हाका एकूच सांग कांयच नासतना जालें त्यांना लायटी दुसऱ्यो आसल्यो. मागीर 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 विशय हो खंय आयलो मागीर हो विशय खंय आयलो आनी आमी सद्या आमी प्रपोजल हायब्रीड लायट आणि एलईडी हॅलोजन लायट घालपाचो आमचो विशय आमी ऑलरेडी बी प्लॅना भितर आमी दवरलेलो आसा. तुमी आता पीडब्ल्यूडी कित्याक घेता तुमचेच कित्याक करता परत तोच जातलो कशें आसता आमी बी प्लॅन आमी तो आमी हें केल्लो आसा. So by when they इट विल टेक कितलो टायम लागता म्हयनोभर बट वी विल सी दॅट म्हयनोभर बंद आसतलें ना 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 अरे नाटक सुरू झालं नाही काल सुद्धा व्हेरी नेक्स्ट डे 14th ऑलरेडी युगनायक या संस्थेने आपलं नाटक सादर केलं त्याच लाईटीचे त्याच सिस्टमाचे. इट इज जस्ट अ फ्रॅक्शन ऑफ 2 minutes फक्त 2 मिनिटांचो विषय आशिल्लो फक्त कितें जालें ताजो बॉक्स सेट आशिल्लो तो बॅटन जो आसा पळय घेवपाक शकला आनी म्हणून तो विशय So at the end of the day, what is the reply from Kala? आम्ही म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा की कला अकादमीच्या सायडीच्यान रिप्लाय आमचो इतलोच आसा की ऑलरेडी आमी जो विवाद नाशिल्लो कारण आमकां खबर आसा म्हजी टीम आसा कला अकादमीची कांय गोश्टी आमी केल्यो. आनी एक गजाल ग्रीन रूमान तांकां खूबसो प्रॉब्लेम येयलो असो तांणी AC लिकेज जाताली. हांवें ऑलरेडी तुका म्हणला मरे हांवें सांगलां मरे म्हाका सांग तुमी ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवचे पयलीं हांव चड कांय उलयना तुमी तो बायट तुमी दिला पळय ताजे बाद तुम्ही पत्रकार म्हणजे बारीक विचार करा. म्हाका एक सांग पळय ग्रीन रूमान खंय बालदी AC गळटाली. खंय म्हाका कांय खबर ना. म्हाका एक सांग पळय आज म्हाका घरान सादें एक्चुअली हांवें तुमकां कांय उत्तर बट तुम्ही सर आता रिनोवेट आताच केला अरे रोखडेच म्हाका एक सांग पळय. एक वर्ष तरी जाऊन एक वर्ष आता ऑलमोस्ट 2 years जाली ना आम्ही घराकडे घातले 2 years जाली 2 years जाली चुकीची गोष्ट असेल 2 years जाली रॉंग सर एज्युकेशन तुमच्या नावाल्यान करपाक डेफिनेटली हे सिद्ध झालं नाही. अरे 2 मिनिटाचो अरे डेफिनेटली झालं. अरे ज्या तरेन तो व्हिडिओचेर उलयला म्हाका एक सांगया आयज आनी न्ही पण हांवें कितें म्हणलां इट इज प्रूव्ह न्ही रे. एक मंत्र्याचें तुमी नांव जर घेता तुमचो कितें विशय हा टेक्निकल गोष्टीचो तुमी विशय सॉर्ट आउट करपाक शकतालो. वाय वी हॅव टू रोप इन बाकीची गोष्टी तुमकां लागना न्ही. इट इज गव्हर्नमेंट माय गोंयकार पळयतलो कितें म्हणटालो स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट बीन सगळे काही गोष्टी दिवचे आसा. फक्त डिफेक्ट लायबिलिटी इन्व्हेंटरी फक्त आमकां दिवपाचें उरलें सो केन्ना बाबा सारकें सगळें ना आसा कितें आमी पळयता. इट इज नॉट मीन दॅट आमी हांगसर खुर्ची गरम करपाची पण तुका इन्व्हेंटरी अजून तुम्ही मला इन्व्हेंटरी ती लाईट आणि साऊंड सिस्टम मध्ये सेपरेट येऊन जाय न्हू. ना ते कशें आसा न्ही ते ऑलरेडी बीओके प्रमाणे इट इज चेक